मंगळारा सांजे फोंड्या आनी म्हापशां जाल्ल्या अपघातांत तिगा जाणां रस्त्यारच पिड्ड्यार जालीं. फोंड्या ढवळे मंगळारा सांजे जाल्ल्या अपघातांत आवय आनी पूत अशीं दोगां जाणां पिड्ड्यार जालीं. 3 गाड्यां मदीं जाल्ल्या अपघातांत मोटरसायकली वयली आवय शमशाद आनी पूत मेहबूब शेख दोगांय गेलीं. पुलीस सांगतात ते कोंतान मोटरसायकल चलोवपी मेहबूब अल्पवयीन. इतले मजगतीं म्हापशां पर्रा जाल्ल्या अपघातांत वेर्लेचे रिकी तेंडुलकर हे 15 वर्सांचे चली पिड्ड्यार जाले. स्कूटर चलोवपी भुरगो 15 वर्सांचो. ढवळे फोंड्या 3 गाडयांमदीं मंगळारा सांजे अपघात जालो. ह्या अपघातांत आवय पूत आगताक गेली. मेहबूब शेख आनी शमशाद शेख वय 35 मोटरसायकली वेल्यान वताली. मेहबूब शेख हो अल्पवयीन आनी ताचे कडेन लायसन नाशिल्लें म्हणपाचें पुलीस सांगतात. इतले मजगतीं कुणय इंडस्ट्रियल इस्टेटीन जाल्ल्या खून प्रकरणांत फोंड्या पुलिसांनी एकल्याक अटक केल्या. बाबू अली हो कामगार मिथून दासा वांगडा काम करतालो. मिथून दासाचो आयतारा खून जाल्लो. पुलिसांनी टेम्पो ड्रायव्हर अर्जुन गांवसाक ताब्यांत घेतलो. तो वजरी दोडामार्गार रावपी. इतले मजगतीं पर्रा म्हापशां जाल्ल्या एका अपघातांत वेर्लेचे 15 वर्साचे रिंकी तेंडुलकार हे चली आगताक सोंपले. स्कूटर चलोवपी दलराज चव्हाण बशीक ओव्हरटेक करपाक गेल्लो. गाडयेक आपटिल्ल्यान फाटल्यान बशिल्ले रिंकी रस्त्यार पडले आनी बशीचो टायर ताज्या वयल्यान गेलो. ही दोगांय म्हापशेच्या DMC स्कुलांत 9वेंत शिकपी. प्रुडंटा खातीर फोंडेच्यान आमचो खबराकार विवेक प्रभू आनी म्हापशेच्यान सेंट झेवियराचे विद्यार्थी झेबा नझीर. कुडचडे पालिकेच्या निर्णयाक विरोध करत थळाव्यांनी मंगळारा बाजार बंद दवरलो. शारांतले बेकायदेशीर गाडे मोडपाचो निर्णय पालिकेन घेतिल्लो. पालिकेन गाडे मोडपाक सुरवात केल्या उपरांत लोकांनी थळावो आमदार निलेश काब्रालाक हे विशीं सांगलें. चवथी उपरांत बसका घेवन हो प्रश्न तडीक लावपाचें उतर ताणें लोकांक दिलें. सध्या चवथीचो बोवाळ आशिल्ल्या गाडयांचेर कारवाय पालिकेन थांबयल्या. आनी आमकां हांगा दिसतालें की आज म्युन्सिपालिटीन अकस्मात येवन हांचे कांय गाडे आनी जी दुकानां आशिल्लीं ती काडपाक सुरवात केली. ताजे विशीं आमकां कांयच कळयलें ना, कांय ना. मागीर लोक म्हजे मेरेन हांव हांगा येवन आमी सगळे मर्चंट एक जावन आमची कमिटी एक जावन आमी तांकां थंय विचारलें तुमी हे चवथी दिसा कितें लोकांक त्रास दिवपाक कित्याक हें करता. त्या वरां मागीर ताणें सांगलें आमकां म्हणल्यार आपल्या कोर्टा आसा न्ही तुमी आमकां पयलीं सांगपाचें. हांगा कमिटी आहा, कमिटी कडेन येवन उलोवन ताजेर कितें म्हणटा तें डिस्कस करून मागीर तुमी तें काडपाचें म्हणून. मागीर तें जातकीर बाय लोक खंय लोकांक सांगलें बाजार बंद कर म्हणून. त्या प्रमाण बाजार बंद जालो. चीफ ऑफिसरान जे एज पर हायकोर्ट गायडलायन्सान थोडे जे एक्टिविटी पेंडींग उरले पूण आतां हांवें रिक्वेस्ट केला, बाजारवाल्यांनी रिक्वेस्ट केला की चवथ पासून आमकां एक संदी दिवची आनी आफ्टर गणेश बाजारवाल्यांनी आमी बसून तेजें कितें तरी सोल्युशन काडून म्हाका दिसता हो बाजाराचो प्रश्न पयस जातलो. आयची आमची मोहीम इलिगल कंस्ट्रक्शन बाय रस्त्या सायडीन आहा ते ऑन द पब्लीक पाथवे वीच वॉज एन्क्रोचमेंट आनी वीच इज ऑब्स्ट्रक्शन टू द जनरल पब्लीक. ही डिमॉलिशन करपाची रिमूव करपाची आमची आयची ड्रायव्ह आसलो. आनी एज पर हायकोर्ट डायरेक्शन दत्तात्रय मॅटर 148/97 रीट पेटिशन. त्या रीट पेटिशनाचेर फूल पावर दिलो आहा चीफ ऑफिसराक ही एन्क्रोचमेंट ऑन द पब्लीक पाथवे फुटपाथ आसा ती काडचीच म्हणून. आनी ही एक्सरसायज आमी ऑलरेडी केल्ली आहा त्या तेंपार आनी आतां तरी आसतना इलिगल एक्सटेंशन आसा ती आसाय. आतां कितले काडले? आयज 5 स्ट्रक्चर काडले आमी. गणेश बेन्झोप्लास्ट कंपनीक दिल्ली मान्यताय रद्द करची म्हूण मुरगांव कृती आनी विकास समिती आनी सडावयल्या लोकांनी मुरगांवच्या मुख्याधिकाऱ्याक घेराव घालो. संकल्प आमोणकाराच्या फुडारपणा खाला लोकांनी हो घेराव घालो. निकतेच जाल्ले सल्फ्युरीक एसिडाचे गळटेक लागून थळावे बेजारल्यात. कंपनीची मान्यताय रद्द करपाक लोकांनी 7 दीस दिल्यात. मुख्याधिकाऱ्यान तांकां मान्यताय रद्द करता म्हूण सांगलां. ताणें जे लायसन एडिशनल 2 टँकी बांदपाक कन्स्ट्रक्शन करपा लागून दिल्लेलें आनी आतां म्युन्सिपालिटीन डिसिजन कावन्सिलान डिसिजन घेतला तें रिवोक करचें म्हणून. बट अजून पर्यंत म्हाका दिसता चीफ ऑफिसर खंय तरी तो टायम काडटा की आनी म्हणटा तो आतां लिगल डिपार्टमेंटाक धाडूंक जाय, DMAक धाडूंक जाय अशें करून तो फक्त तो प्रोसेस लांबोवपाक सोदता. आमी आयज आमचो मेमोरंडम दिल्लो आसा चीफ ऑफिसराक सेयींग ते लायसन जाता इतले बेगिना रिवोक करचें आनी विदीन 7 days ते रिवोक करचें म्हणून. आनी 7 दिसां भितर जर रिवोक करना जाल्यार फुडले जे स्टेप्स आसा ते आमकां ह्या कमिटीच्या अंडर आमी ते स्टेप घेतले. They have submitted a memorandum regarding the leakage of that sulfuric acid into the sea on Saturday. They showed a video clipping also of the same. And their basic request or rather their demand is that tanks be sealed, removed from there. Now as far as MMC is concerned, they are revoking the permission which is granted to them. But I also told that representative of those people who came, Mr. Sankala Mamonkar, they used to take as a matter with the Goa Pollution Control Board because they had issued a license for storage as well as a license for operation. And storage includes 3 categories of petroleum products. Category 2 pertains to sulfuric acid. They gave the permission based on the approval given by the Goa Pollution Board.
municipality do not go and check what kind of product they store in those overhead tanks. पंचायतीचे बसकेत थाराव पास करीत आसतनाच बांदकामाक लायसनां दिवपी खोल्ले पंचायत सचिव विजिलियो पेरिसाड पुलीस कागाळ करपाचे खोल्लेच्या लोकांनी थारायला. लायसनां दितना पंचायत सचिवान गुड्डुलेसांव केला असो अहवाल बिडिओन दिवन सुद्दां पंचायत खात्यान ताचेर कांयच कारवाय केल्ली ना म्हूण लोक तिडक उक्तायतात. There were 10 construction licenses issued for that particular period. And out of those 10, 6 construction licenses were given by the secretary manipulating the monthly body meeting resolutions, and in his own capacity, he issued construction licenses to 6 builders. This newly elected body, after realizing that 6 construction licenses will be invalid, they took it within a week's time for their very first body meeting of the newly elected members and gave ex post facto approval, because the people should not suffer, and we don't know now which people they are thinking of. While taking over the charge from the old secretary by the new secretary, it is clearly mentioned there that there is a difference in amount in account number 139 to the tune of rupees 1,99,925. Now, how these differences came? Are these panchayat affairs been monitored by their higher ups? And why no actions? आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.